आम्ही सध्या असा शापोरा पुलाचेर आणि आयची ही कार्यावळ सुरू करता आसतना आम्ही एंट्री पॉयंटाचेर आसा मांद्रे मतदारसंघाचे आणि मोरजी जे फर्स्टूच हांगासर लागता पूल काडल्या उपरांत थंयसर वयतले आमी लोकां कडेन उलयतले आणि हो व्यू आसा जी कॉन्स्टिट्युएन्सी सुरू जाता मांद्रे मतदारसंघ मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि हांगाच्यान आमी फुडें आयज मूड ऑफ दी कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें आसा तो चॅक करतले. मतदार राजा ह्या कार्यावळीचें नांव आसा कारण इलेक्शना कडेन जेन्ना मत मारता तेन्ना मतदार हो सदांच राजा आसता आणि आपूण आपलें मत सारकें वायजली विचार करून मारपाक जाय हे तितलेंच खरें आसा. जशें आमी एंटर जाल्या आणि पयलें दृश्य जें आमकां दिश्टी पडटा कारण सद्या हांगासर दयानंद सोपटे BJP भारतीय जनता पार्टींतल्यान निवडून आयिल्ले आसा आणि ताजी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसल्या कारणान सुरवातेकच आमकां जायते फ्लॅग्स दिश्टी पडटा जे भारतीय जनता पार्टीचे लायिल्ले आसा. येस, हो दृश्य पळोवपाक खरेंच बरो दिसता बट लोकांच्या मनान अजून तितलेच आसा पार्टे खातीर किंवा सोपटे खातीर आसा अजून कितें आसा लोकांच्या मनान हे जाणून घेवपाचो प्रयत्न आयच्या ह्या कार्यावळीन आमी करतले. सो आयची आमची पयली कॉन्स्टिट्युएन्सी पयलो मतदारसंघ आसा मांद्रे मतदारसंघ जंय जायतीं वर्सां MGPन राज्य केले. MGPचो हांगासर उमेदवार निवडून आयले खलप म्हणा किंवा ताच्या पयलीं सुद्दां जे भाऊसाहेब बांदोडकर आणि ताच्या पयलीं सुद्दां एंटनी हे जे निवडून आयले ते आतां पर्यंत जायतीं वर्सां MGPचे राज्य आशिल्ले. पण आता सध्या BJPचे हांगासर म्हणजे BJPचे उमेदवार दयानंद सोपटे जे पयलीं काँग्रेसच्या तिकेटीचेर निवडून आयले. पळोवया कितें आहा लोकांच्या मनांत. मतदार राजा ह्या कार्यावळीत तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आसा आणि मतदार राजा इतल्याच खातीर कारण इलेक्शन जेन्ना येता तेन्ना मतदार हो सदांच राजा आसता आणि ताज्या मताचेर सगळे आमदार निवडून येता. सो आपलें मत कितलें इम्पॉर्टंट आसा हें समजपाक जाय. विधानसभेचें इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा आणि ऑलरेडी खुबश्या पार्टींच्यो जी कामां आसा ती सुरू जाल्ली आसा. आमी आयज पयलो एपिसोड घेवन आयिल्ले आसा मांद्रे ह्या मतदारसंघान आणि मोरजी हांगासर पावल्ले आसा आमी. कांय लोकां कडेन उलयतले मूड ऑफ द स्टेट कितें आसा मूड ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें आसा तें आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करतले. आमच्या बरोबर एक मानेस्त आसा. बाई तुमचें नांव? भगीरथ पंढरीनाथ गांवकर. बाई हांव सगळ्यान पयलीं तुमकां विचारपाक सोदता आतां फाटलें इलेक्शन जालें लास्ट इलेक्शन 2017तलें म्हणटा तेन्ना हांगासरले MLA तशेंच गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री हाका पराभव केलो. कितें आशिल्लें लोकांच्या तकलेन कित्या खातीर? एक सांगता तुमकां कोणत्याय गोष्टीचो खूब जालें अपरिचयात प्रवज्ञ म्हणटात ते भाशेन अवज्ञा अतिपरिचयात अवज्ञा तशें ताका दिसतालें एक टायम की आपूण गोंयाचो CM कितें गोंयाचो CM सबंद गोंय आपणाक पळोवचें पडटा आनी फक्त ताका लागून खंय तरी मांद्र्यान म्हाजें लक्ष पावना कळ्ळें. हो तेचो एक मुद्दो तो चालू जालो आनी लोकांचें मन परिवर्तन अशें जालें की हो जर सबंद गोंयाचो जाल्यार एका मांद्र्याच्याच लोकांनी कित्याक निवडूंक जाय हो एक प्रश्न तेन्ना लोकांनी निर्माण जालो लोकांच्या हितून. आनी थोडोसो कितें आहा लोक हे आतां अशें आसा की प्रत्येक जाण आपलें वैयक्तीक काम सोदता. तूं सामाजीक कामां कितलींय कर ती तितल्या पुरती बरें केलें पूण वैयक्तीक म्हाजें कितें काम केलें हो दृश्टिकोन मेन आसता. बरोबर. त्या दृश्टिकोनांसून लोकांनी ठरयलें आतां खंय तरी हांगर बाबा न्याय घडोवया आनी त्या लोकांनी ठरयलें त्याच खातीरूच हेचो पार्सेकराचो जो पराजय जालो मोठ्या मताधिकान पार्सेकराचो तो हे कारण. पूण तातूंत अशें आतां तुमी म्हळें की बाबा तो आख्खे गोंयचो CM आनी मांद्रेचेर कितलें लक्ष दितलो जाल्यार CM म्हणून एक प्रावड फिलींग आसता एक आमकां गर्व कसो दिसता. सो CM आसल्या कारणान आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी कडेन चड लक्ष दिलें वयता अशें तुमकां दिसना? ना पूण दिसता हांव कितें ना म्हणना प्रत्येकाक दिसता आपूण एक गोंयचो CM आनी खंय तरी म्हाजी बाबा ही मांद्रे मतदारसंघाचो हांव एक आमदार आसलो मंत्री जालो आनी मागीर CM जालो हें प्रत्येकाक दिसतलेंच. आनी थोडेशे लोक थोड्या अंशी जे लोक आहा न्हू ते तशें म्हणटाय बी पूण सादारण कितें जालां सामान्य लोक जो आसा न्हू तांकां कसलोच फायदो जालो ना. त्या इलेक्शनान दयानंद सोपटे जिखलो काँग्रेसीचे टिकेटीचेर
म्हणजे जो लक्ष्मीकांत पार्सेकर आसलो ताका हरोवपा खातीर मतां मारली काय जिखोवपा खातीर मतां मारली लोकांनी? कितें आसा तेन्ना 2 गट जाले 2 तुमकां सांगता हांव एक BJPचो गट आनी काँग्रेसचो गट हो आसलोच पूण जे मनान तिडक धरून आसताले ते लोक कुशीक रावले त्यांच्यानी सपोर्टाक हेका केलो सोपट्याक केलो तिडक कोणाची पार्सेकराची काँग्रेसचे जे लोक असले ते काँग्रेसचेच रावले उलट जे तेचे तिडकीन असले का मारली आणि भरघोस मतांनी सोपटे निवडा मेळ्ळा 17चे इलेक्शन तिडक आशिल्ली अजुनी आसा ती तिडक कितें आसा कालांतरान थोड्यांची तिडक काळजान तशीच उरता ती वचना तूं जर म्हाका दुखयशी आतां दुखयलें जर तूं म्हाका जाल्यार ती म्हाजी याद उरता याद पुसान वचना न्हू तूं भायल्यान लेप कितलोय मार ते वचना तितलीच गोश्ट तशी जाल्या ती मागीर दयानंद सोपटे हांणी पक्ष चेंज केलो BJPन आयले एक विचारपाक सोदता लोक पक्ष म्हणून मतां मारली ताका काय एज अ इंडिविज्युअल दयानंद सोपटे म्हणून मतां मारली कितें दिसता पळया आतां काँग्रेसीन ताका भरघोस मतांनी निवडून हाडलेलो हे सबंद गोंयाभर जाणा बरोबर ते दडोवपाचें कांय ना पूण येद्या मोठ्या CMाक सोपट्यान उडयलो हें सगळ्यान मोठें जालें बरोबर आसा गोंयान उलयताले पूण तेच्या फाटल्यान 2 कारणां आसलीं पोटनिवडणुकीक सोपटे आमदार म्हणून रावलो आनी अपोजीट आमदार म्हणून आसलो तो बरोबर सत्ता BJPची जाली आतां हेतून सत्तेन सहभागी जाल्या शिवाय सामाजीक कार्य कसलें जायना जास्तशें बरोबर त्या खातीर तेणी विचार केलो आनी खुबशे मतदारसंघातले म्हण कार्यकर्ते म्हण भाई तूं हें कशें करता आमची आतां कामां जावपाचीं आहा गांवांत अमकें जाय तमकें जाय लोकांची सुदारणा जायी आमचे भुरगे कामाक लागोंक जाय कितें तरी हेचेर उपाय कर तर कितें करया तर तेणी सांगलें तूं एक काम कर रुलींग पार्टीक जर वचपाक मेळटा जाल्यार तुमी अवश्य वचा आमी तुज्या फाटल्यान येता आमी तुज्या फाटल्यान आसा न्हू तुमी म्हटलें की उदरगती खातीर डेव्हलपमेंट विकास जावपाक जाय म्हणून तांणी पार्टी जी चेंज केली तशेंच त्या वेळारूय सोपटेन सांगिल्लें की विकास जावपाक जाय म्हणून जाला विकास दिसता ना आयकून घेया प्रत्येक गोश्टीक विकास करपाक गव्हर्मेंटा कडेन फंड आसचो पडटा आतां 40 मतदारसंघ आसा बरोबर आसा म्हाजें म्हणणें अशें आहा की सगळ्यांक CM जो आसा तो सगळ्यांक विभाजून दितलो न्हू उदरगतीचे बाबतींत वाटून जे प्रत्येक मतदारसंघान बाबा कितलो पयसो आमी दिवंक शकता त्या प्रमाणे दिता न्हू आनी सद्या ही जी 2 वर्सां येयल्या कोरोनाक लागून ती उत्पन्नाची बाजू खूब कमी आहा फाल्यां सकाळीं कशें आहा उत्पन्नाची बाजू जर भक्कम आसा जाल्यार खर्च कसोय करूं येता उदरगती बाबतींत तरी सुद्दां सोपटे आतां ताका टुरिजम मेळ्ळा बरोबर आसा टुरिजमा मार्फत कितें ना कितें करता 4 लॅम्प्स म्हणून गांवांत देवळाची सजावट म्हणा आनी कितें म्हणा आतां पार्श्याचें भगवती मंदीर तेणी हेच्या टुरिजमा अंडरूच केलें न्हू तें आतां कितें आहा वारें आयज जर तुमी म्हणशीत जाल्यार कितें दिसता तुमकां वारें ना आतां कितें आसा सद्याची परिस्थिती अशी आहा की सद्या अजून काय चित्र स्पश्ट ना कित्याक जो तो भाशेक बांदून तयार आहा सारकें आसतले ह्या फावटी कितल्यो आतां पळय MG आसा गोवा फॉरवर्ड आसा आं काँग्रेस आसा आनी BJP 4 पक्ष तरी आसा बाकी आसाच अपक्ष आसतले ते फाल्यां सकाळीं तांकां उल्लू गेले जाल्यार तेय आसतले हां पूण ते 4 पक्षाचे युती कोण कोण करता आनी कशी जाता आनी फायनल कितें आसा युती जाली म्हणून जायना कॅन्डिडेट ताका लायक आसा काय ना हे तेचेरूय अवलंबून आहा
जुनस वाडो हांगासर आमी हांगासर आसा मांद्रे हांगासर आनी काय मानेस्त आमच्या बरोबर आसा बाई तुमचें नांव झेवियर आनी पाशकल बाई म्हाका पयलो क्वेश्चन तुमकां विचारपाक जाय आतां 2017 इलेक्शन जेन्ना जालें तेन्ना आमी गोंयान खंयचोरी अशें पळोवंक ना चडशें की MLA हांगासरलो तशेंच गोंयचो CM हाजो पराभव केलो कितें आशिल्लें लोकांच्या तकलेन कितें आशिल्लें मनान डायरेक्ट पार्सेकर जो CM आशिल्लो ताजो पराभव करपा खातीर कितें आसलें लोकांक दिसतालें कितें पार्सेकार आमची जायती कामां करतलो पण ऐन वेळ तेणी लोकांक सगळें आश्वासन दिवन कामां तेणी केली ना म्हणून लोकांक दिसलें कितें हे पाटी ताका गपचूप करून कशें तरी करून सायड काडपाचो सोपटेक निवडून हाडलो तो काँग्रेसीचेर आयलो ताज्या नंतर सोपटे फुटलो आनी BJPन गेलो लोकांनी परत निवडून हाडलो कितें म्हणून आसतलें कितें सोपटे म्हणून निवडून हाडलो काय BJP म्हणून निवडून हाडलो कितें आसलें तकलेन हातून कितें जाता सगळीं आमची समज मतां 5,000 आहात कळ्ळें 5,000तली मतां 2,000 असतात BJPक 3,000 उरली ती असतात काँग्रेसीचे अपक्ष सगळे जाण तीग जाण रावले का ताका 100 मतां पडली 2,000 मतां आहा ती तशीच उरली ताका लागून तो BJP जाता अशें जाता पूण कितें आशिल्लें जेन्ना फुटलो आतां आमी म्हणटा की खंयचोरी आमदार फुटपाक जायना दुसरे कडेन वचपाक जायना कित्याक एक पार्टी खातीर ताका निवडून हाडटा आतां काँग्रेस म्हणून ताका निवडून हाडलेलो तो फुटून BJPन वयता वायट दिसता तेन्ना वायट दिसता न्हू म्हणजे लोकांक आमी आतां सगळ्या लोकांनी ताका जिखून हाडलो न्हू सगळ्या लोकांक संदर्भात घेवन तेणी सांगून जाय बाबा अशें आहा आपूण कितें करूं आपूण वचूं काय नाका तुमचें मत कितें आहा तें हे लोकांक विचारूंक जाय न्हू तूं डायरेक्ट लोकांची कामां करूंक जाय म्हणून गेलो हें बरोबर आसा पूण लोकांक संदर्भात तुवें घेवंक ना आमी सगळ्यांनी तुजे वाजे वावरल्यो लोकांनी वायटपणां घेतली तुजे खातीर मागीर आनी लोकांचें कितें जाता मागीर लोक जाणा आसलो न्हू हे सोफ्टेक आसलेले आमचे पार्सेकाराक आसलेले तो गेल्या उपरांत कितें जाता हात पांय तुटले कशे जाले उक्त्यार उरले मागीर आमी कितें मागीर ते कितें म्हणटा आमी कोणाचो आसरो धरचो म्हणून तेंचे कडेन तुमी त्या दिसा तेंचे बरोबर आसले कार्यकर्त्यांचो केन्ना विचार करता हे दिसत ना म्हाका एकदां कार्यकर्ते तुका वावुरता आनी अकस्मात उठून दुसऱ्या पार्टीन केल्या नंतर त्या कार्यकर्त्यान करप कितें थंयसरच आमची घुसपागोंदळ जाता मागीर आमी पळयता कितें अरे तेंचे बरें काम केलें आमच्या सोबतीन आमकां कांयच करून दिलें ना आतां आमी कितें करचें परत तांकां कशें जॉयंट जावचें हो आमचो विशय मागीर मनांतल्या मनान घुसपोवन आमचे भितर तेडो जाता मागीर कितें सांगलेलें जेन्ना सोपटे वता न्ही तेन्ना कितें उलोवणें जाल्लें बीन लोकां कडेन कितें अशें आमकां काय कोणी काय सांगना खरें आमी म्हणटा तेच्या हांगा वावुरले आनी तेचे कोण कार्य आसले तेचे मेन ते म्हणूंक लागले तुमची कामां कितें आहा ती आमी आपूण करून घेता आनी ताका विचारल्यार तो कितें म्हणटा आतां तो म्हाकाच पळयना मरे तुमची कामां कशें करतलो तो आं ताच्या भायर आतां एक गोश्ट विचारपाक सोदता की सोपटेन म्हळें की आपूण विकास करपा खातीर गेला मतदारसंघाचो विकास जावपाचो म्हणून रुलींग पार्टीन वयची गरज आसा अशें विकास जाला जावंक ना लोकांक सांग भुरग्यांक सांगलें न्हू कामांक लायता म्हणून एकल्या कोणाक कामांक लायले तेणें आपले कोण मेन आहात तेंची कोण आहात ताका थोड्याकूच लायला बट आमकां गरीब एका घरांतल्यान 2 आसात गव्हर्मेंट ताका सगळे आतां भायल्या हितून आमच्या राण्या ते सायडीक एका घरांतलो एक तरी आहा गव्हर्मेंट तसो एक तरी आसूंक जायो न्हू आं वाड्यान तरी खंय तरी म्हणजे गांवांत तरी उदरगत अशी दिश्टी पडटा तुमकां बरे रस्ते बरे बस स्टँड बरे आतां बीच आसा तुमकां बरे तरेची सुविधा कितें दिश्टी पडटा बीचेर कितें आसता बीचेर कितले मनीस धाडले न्हू जाल्यार ते बीच आयज उदक देंवतले फाल्यां उदक चडटलें आयज कचरो गेलो फाल्यां दुसरो कचरो येतलो तो तेंच्यांनी कितलोय कचरो काडलो फायदो ना बीचेर साफ करून आतां हें स्टॉप आहा न्हू बस स्टॉप आहा तेचेर पळय सगळीं चार जावन सगळे झाडां जावन सगळे ते भितर वयतलो जाल्यार वयर पाली कितली आनी मनीस कितले मनीस कशें बसूंक शकना पावस येयलो म्हण धांवन भितर शेल्यार एकामेकाक जर कोण सुणी आगल्या कोणा ते सोड सुण्याचे सोड ते आमचे प्रॉब्लेम कित्याक आमी सुण्यांक वचोंक दिवंक ना पयलें धाडूंक जाय पूण झाडां बिडां जर आहा न्हू तेतून कोण पाली बिली आसता ते आजून तशें आसा पूण ताका मनीस कोणच चवकशी घेयना आतां काल ते लायटीक लावन झाडां कातरूंक गेलेले सद्याक लायट येवन गेली पावस येवन गेलो कावळकान पडलेच आतां झाडां कातर पूण तशें जावंक जायना न्हू एटलिस्ट एक 15 दिसांनी एक ते कोण कामदार आसतात न्हू तेंचे हें करपी तेंच्यांनी एक रावंड मारून पळोवपाचो आनी बाबा 2 दिसांनी एक मनीस धाडून ते सारकें कितें करपाचें कित्याक लायटी तर पेटना रस्त्याच्या लायटी पेटना लायटी पेटत ना काल घातल्यात लायटी तर पेटना कित्याक कोणें म्हणूंक जायना की कोण वाटेन अपघाती कोण चेडूं चल्ले फाटल्यान कोण म्हणलें अटकलें कितें जावं वायट उतर म्हटलें जाल्यार कोणाक कळटलें कितें कळचें ना सारकें आमी आतां चलयांची सेफ्टी खातीर फुडलें आतां फुडें कितें अटॅक जातलो तो सोड पूण हेच प्रत्यक्ष म्हणून तुका आतां पयलें सांगता कित्याक आमी भोंवत आसता म्हणटा केन्ना आमकां लागून कोण कांय म्हणचें ना फाल्यां तर सडनली लायट ना कोण ना रस्त्यार एक चली कोण गेली कोणाची बायल खंय वाटेक उरली कित्याक बसी तर टायमार ना बसी तर टायमार ना म्हणून प्रायवेट ना कदंबा एक येता ते केन्ना टायमार येयल्यो जाल्यार येयल्यो कदंबाकूय पॅसेंजर जायना
तरी पण ते आहात गाडी खंय थांबयतात वाड्यान येतात बशीन म्हणून ते पॉयंट कितें आहा तुका सांगपाचो म्हणल्यार एक ना नाल्यार लायटी पूण आसूंक जाय पूण विकास हो दिश्टी पडना आता ह्या इलेक्शन जे सारकें इंट्रस्टींग जावपाचें आसा फुडले येतले ते कारण तुमचे सोपटे आसा तेच पार्टींतले पार्सेकरूय आसा परत आतां इंट्रस्टींग जातलेच आतां इंट्रस्टींग जाता कित्याक ते दोगूय जाण वावुरतले न्हू करपाक हे लोकांच्या मतीन गेल्लेच आहा आतां रावतले मतां वखदार तेन्ना लोकांकूय गमतलें की खरेंच हे करतले म्हणून पूण लोक विश्वासान रावचो ना लोक विश्वास दवरता म्हणजे आश्वासन आहा लोकां कडेन म्हणजे करतले कितें म्हणून आतां कोणाक कोण मत घालत तें कळचें ना कित्याक आतां तोय सोफ्टे जाल्यार तूं आतां हितून आहा सत्कारे आनी तोय जाल्यार जितीन आहा तो पोस्टान आहा आनी हो जितीन आहा काँग्रेसाचे दोग जाण आसा इंडिपेंडंट आसा MG आसा म्हाका दिसता खूब खूब हे जावपाचें कोणाचे वाटेन कोण सरतलो तें कांय खबर ना तो म्हणटलो आपण सद्या लिडान आहा कसो हो म्हणटलो आपण जितीन आहा म्हणजे ओवरऑल तुमकां जर विचारचें जाल्यार BJPचे ओवरऑल गोंयचे कशें पळयता काम कारकीर्द कारण ह्या 2-3 वर्सांनी BJPचे कारकीर्द कशें पळयता आता तू पयशे आले आता लोक आता मंत्रीच पळोवंक ना काँग्रेसीन आले BJPन गेले BJPन आले MGन गेले मंत्र्याचे तरी कितें धड आहा कोणाचेर विश्वास धरपाचो ना हांव सद्या आश्वे आसा आनी आख्ख्या गोंयान दोदोळ जशें म्हळें की हांव विकास सोदपाक आतां विकास खंय आसा तो पळोवपाचो आमी प्रयत्न करता कोणी तरी सांगलें की हांगासर विकास जातालो म्हणून पूण तो आतां हांगासर ना अशें म्हटलें म्हणून आमी पळोवपाक आयले पळयत जाल्यार हांगासर खरेंच एक रिटेनींग वॉल बांदताले आनी म्हाका दिसता की रिटेनींग वॉल बांदतना वयली माती कॉलेप्स जाली आतां हाच्या फाटल्यान तुमकां सांगपाचो अर्थ इतलोच की जेन्ना रिटेनींग वॉल बांदता तेन्ना आमी कट करता थोडी माती जी आसा ती कारण रिटेनींग वॉलाक काय त्रास जावपाक जायना आनी रिटेनींग वॉल बांदतना काय प्रॉब्लम येवपाक जायना माती सकयल येवपाक जायना म्हणून पूण हांगासर तशें केल्लें कांय दिश्टी पडना डायरेक्ट जी रॉक हांगासर जी माती आसा ती सुद्दां दिश्टी पडटा खडपां दिश्टी पडटा आनी ताज्या सायडीकूच डायरेक्ट बांदतना रिटेनींग वॉल आमकां दिश्टी पडटाली सो हे जेन्ना अशा तरेचें काम पळयता तेन्ना खरोच विकास कसो जातलो आमी सद्या न्यू वाडा मोर्जी हांगासर आसा आनी जायत्या जाणां कडेन उलयताले आमी एक गोश्ट तितलेंच खरें मतदार हो सदांच राजा आसता राजा उरतलो जेन्ना वोटींग करता तेन्ना विचार करून वोटींग करा आमी कोणाक वोटींग करता आनी ताजी कामां कितें आसा ती आमच्या कडेन एक मानेस आसा तुमचें नांव अक्षया शेडगांवकर अक्षया पयलो प्रश्न म्हाका हांव तुका मातसो फाटल्यान व्हरता आमचें जें फाटलें इलेक्शन जालें थंयसर आनी कांय प्रश्न विचारपाक सोदता 2017च्या इलेक्शनान हांगासरले सिटींग MLA तशेंच गोंय राज्याचे CM लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांचो पराभव जालो कितें आशिल्लें कारण आमी अशें खूब कमी पळयता की सिटींग म्हणजे MLA किंवा CM जो आसा गोंय राज्याचो तो सादेपणान ते कॉन्स्टिट्युन्सींत पडप खूब मुश्कील आसता कितें आशिल्लें की लोकांनी तेंचे अगेन्स्ट मतां मारलीं ते तेंचे भितरले कितें तें म्हाका खबर ना बट मोस्टली म्हाका अशें दिसता की मे बी लोकांक कोण तरी न्यू फेस जाय आशिल्लो मे बी BJPच जाय आसलो पण दुसरो फेस जाय आसलो लोकांनी काँग्रेसीक म्हणून मतां मारली की किंवा सोपटे खातीर मतां मारली की पार्सेकराक उडोवपाक जाय म्हणून मतां मारली कितें दिसता ते आतां हांव कशें सांगू लोकांचे पर्सनल कशें आसले ते बट खंय ना खंय दिसून येयलें की लोक खोशी नासले हय लोक खोशी नासले की कितें जातालें मे बी कोणाक भुरग्यांची जायते कामां जावना ते एक मेन कारण आसा कित्याक आतां जायते लोक इन्क्लुडींग मी जॉब ना शिकला आमी पूण कितें फायदो कांयच फायदो ना घरा बसता आनी कितें आमी आमचें पर्सनल सुद्दां ट्राय करता बट नोबडी इज सपोर्टींग काँग्रेसींतल्यान फुटून BJPन गेलो परत बाय इलेक्शन जालें सोपटे परत जिखून आयलो लोकांक कितें आसा लोकांच्या तकलेन की बाबा हां आमी मनशा खातीर मत दितले आमकां पार्टी लागना अशें कितें आसा ते हांव कशें सांग मे बी अशें जालां आसतलें परत तेंचें की आतां बाबा आमचो कोण येता मत मारलेलें लास्ट टायम हांवें मारला वोट केला एक्चुअली वोटर्सांची सायकोलॉजी खबर आसतली कितें जालां आसतलें सो बेजिकली वोटर्सांची सायकोलॉजी एवरी टायम कितें आसता ओके बाबा ह्यो म्हाजो मनीस हांवें हेका निवडून हाडलो म्हजें काम जावं शकता अशें ईच एंड एवरी मनशाक दिसतालें बट ज्या मनशांक दिसतालें म्हाज्या तरी वळखीन जाल्यार म्हाका जाल्यार दिसना एकट्याचेंय काम जाल्लेलें ते बाबडे भोंवता बट एंड ऑफ द डे दे आर नोवेर सगळे बेकार भोंवन पडलेले आसा सारकें सारकें पूण दिसता तुका मनीस म्हणून मारता काय पार्टी म्हणून मारता मत एक टायम असो जाल्लो की पार्टी म्हणून मारता आसले
बट लास्ट टायम अशें जालें म्हाका दिसता ते मनीस म्हणून मारला हय बरोबर. एक गोष्ट त्या टायमार सांगली, जे आतांचे MLA आसा जे काँग्रेसीन आशिल्ले ते फुटून BJPन गेले, परत निवडणूक जाली. BJPन वयताना एक सांगले की विकासा खातीर वयता, विकास करपाक जाय आपल्या मतदारसंघाचो. तुका खबर आसा विकास आसा हांगा? आतां कोण विकास तो हांव नको, आनी जर विकासा बद्दल उलयता ते विकास म्हणटा सगळे जाण म्हणटा, बट आमचे जर रोडाची बेजीक नीड जी आमची हा रोडाचेर जर उलयत तुमी पळोवंक शकता आसतले रोड कसो. आतां मोर्जेन तरी आतां सादारण रोड बरो आसा, बट फाटल्या म्हणजे आफ्टर पार्सेकराच्या टायमार रोड बरो जाल्लो ना म्हणना हांव, बट तेच्या फुडें वचत जाल्यार रोड सारको बॅड कंडिशनान आसा. म्हणजे तूं गाडी कोणें खंयची बरी गाडी घे, फुडें वच 4-5 रावंड मारून यो बऱ्या स्पिडीन तूं, ती गाडी म्हाका दिसना त्याच कंडिशनान परत येतली कशी. हे जाले एक मुद्दो रस्त्याचो, पण विकास म्हणटा आसतना सार्वजनीक म्हणजे आख्ख्या गांवचो विकास तुका आनीक कितें विकास दिश्टी पडटा हांगासर? किंवा लोकांक कामां तुवें जशें म्हटलें, तूं कितें शिकला? हांव BSc इन कंप्युटर सायन्स फॉलोड बाय BPEd. हांव फिजिकल एड्युकेशन टीचर, बट बेकार. म्हाका दिसता खूब दुख्ख दिसता जेन्ना आमी अशे गांवांनी वतात आनी शिकलेले भुरगे जेन्ना हे आमकां आयकचें पडटा की तेंच्यांनी ते फिजिकल ट्रेनर ते टीचर PE टीचर आनी ताका सद्या बेकार जाल्यार ह्यो गोश्टी आयकपाक खूब वायट दिसता. इतले शिकला, बरें शिकला. जेन्ना आमी शिकता तेन्ना जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करपाचो एक मोठो मुद्दो आसता. तुका दिसता ह्या गव्हर्मेंटान, हांव ओवरऑल म्हणटा सद्या, ओवरऑल गोंयचें जर गव्हर्मेंट जालें BJP गव्हर्मेंट जाल्यार तुका दिसता की जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट केल्ल्यो आसा? जॉबाचे उलयत जाल्यार ऑनेस्टली स्पिकींग हांव म्हाज्या एक्सपिरियन्सान सांगता तुमकां. आतां जायते जॉबाच्या इंटरव्यूक हांव गेले, फॉर PE म्हणूं शकता जावं बाकीचे जे हांव एलिजिबल आसले ताका गेले. पर्मनंट पोस्ट जे आसता ते ऑलरेडी खंय ना खंय तेंचे गेल्लेले असतात. ओके, आनी जर तुका खंय मेळटाय बी जाल्यार द एमावंट ते पयशे मागतात. स्ट्रेट अवे सांगता हांव, पयशे मागतात. तो म्हाका एक सांग, आतां सद्याच्या BJP गव्हर्मेंटाचेर, ओवरऑल गोंयचो BJP गव्हर्मेंट तुका कितें दिसता? सद्या जे कितें चालू आसा तेचेर जाल्यार एक तर खऱ्यांनी कितें म्हणपाचें रॉंग इम्प्रेशन पडलेलें आहा. बिकॉज वेन इट कम्स टू वुमन्स सेफ्टी दे हॅव ऑलरेडी फेल्ड. मागीर यूथ आतां सगळे जाण बेकार पडलेले आसा. जॉब कोणा कडेन ना, जॉब आसाय बी ते भायल्यांक वयता. जे भायले आमचे दुसऱ्या स्टेटीसान येता तांकां ते सगळे वेल एम्प्लॉयड आसा, बट आमचे लोक बेकार पडलेले आहा. ते कित्याक बेकार पडले ते म्हाका कळना. ते अनक्वॉलिफायड आसा काय की तेंचे कडेन ती काम करपाची शक्ती ना ते खबर ना. मांद्रे मतदारसंघाचे फर्स्ट आमदार कोण खबर आहा तुका? म्हाका खबर ना, सॉरी. बट तुका बाकीच्यो गोश्टी विचारता. म्हाका सांग, हांगासर खुबशीं वर्सां MGP महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष जो आसा तांचे हांगासर MLA आशिल्ले खूब वर्सां. अजुनूय वोट शेअर्स आहा MGPचे दिसता तुका? MGP तुमचे कडेन पावल्या तरी केन्ना? एक्चुली पावल्या, आनी तेंचो पळोवंक गेल्यार आतां मेन म्हणजे अशें दिसता की आतां हांगासर मांद्र्यान तरी बरी फायट जावपाची आसा. बिकॉज MGPनसान जी तेरोलकर बसता आनी तेणेन सुद्दां लोकांक खूब हेल्प केलेली आसा. आतां आमी जायते पळयता, आतां रिसंटली जेन्ना भुरग्यां कडेन थोड्यां कडेन फोन नासलेले तांकां फोन प्रोवायड केला. रिसंटली तेन्ना वायफाय स्कूल टू स्कूल मूव जावन वायफाय दिला लोकांक जे एफोर्ड करूं शकना. परत हांवें अशें खूब भुरग्यां कडल्यान आयकलां बींग इन टिचींग फील्ड आमकां जायना, दे आर नॉट एफोर्डींग देअर स्टडीज एन ऑल. तेणें ऑलरेडी म्हणजे घर टू घर म्हणजे कोणा थ्रू वचोन तेणें तांकां हेल्प केलेली आहा, जायती हेल्प केलेली आसा. एज अ यूथ तुका एक प्रश्न विचारपाक सोदता. ग्रावंड जे आसा, स्पेशली जेन्ना ग्रावंड म्हणटा, कारण आयज काल युथां खातीर पयलो हे येता ती स्पोर्ट, आनी स्पोर्ट म्हणल्यार ग्रावंड आसा बरें हांगासर? आमच्या मोर्जेन एकूच ग्रावंड आसा आनी तो इतल्या डेंजर कंडिशनान आसा तुमी स्वता तेचेर पळोवंक शकता. ती ग्रास इतली नी लेवल वाडलेली आसा. आतां जर तुमी खेळोंक वयशात थंयसर ती ग्रास इतली वाडलेली आसता, भुरग्यांक जर तुमी थंय घातल्यार जायते सोरोप भोंवतात थंयसर. आनी इट्स व्हेरी रिस्की बिकॉज हांवें पर्सनली पळयलां भुरगे थंय खेळटा सायडीच्यान सोरोप वयता. आमी खूब फावटी तांकां सांगलें की बाबा ग्रास कातरा, बट कोण रिस्पॉन्स दिना. आनी आमी जेन्ना प्रॅक्टीस घेता त्यो म्हणटा भुरग्यांक जर हांव फ्री प्रॅक्टीस घेतालें थोड्या वेळा खातीर भुरग्यांक. थंय प्रॅक्टीस घेता थंयसरले आमकां सांगता तुमी प्रॅक्टीस करूं शकनात. आतां म्हाका एक विचारपाचें हा, ग्रावंड मोर्जे आसून मोर्जेकार जर यूज करूं शकना जाल्यार तो कोणाक? थंयसरले म्हणजे कोण तुका सांगता? जे ते ऑथॉरिटीज बसलेले आहा. एक सिट्युएशन असो येयल्लो की आमी थंय ग्रावंडार प्रॅक्टीस घेताले, भुरगे येवन रावला थंय आनी आय वॉज वंडरींग. हांव मातशें 1 मिनट डिली जालें पावपाक थंय. भुरगे म्हणलेले टिचर थंय ग्रावंडाक लॉक मारला. आपले लॉक कित्याक मारला ग्रावंडाक? रेलिंगाक.
हांवें वचून विचारलें तांकां. सो म्हाका थंयसरल्यांनी म्हटलें कितें ना तुमचे कडेन परमिशन ना ग्रावंड यूज करपाक. हांवें ताका एकच सरळ क्वेश्चन केलो. मोरजेचे भुरगे हांगासर प्रॅक्टीस करतात, सगळे भुरगे अंडर 14 आसात. हांव मोरजेचे, हांव तांकां फ्री प्रॅक्टीस दिता, जाल्यार कितें म्हणून तुमकां ग्रावंड पे करपाचो? आमच्या गोंयान कला खूब भरलेली आसा, कलेची खाण अशें म्हणटा. आनी प्रत्येक कलाकारांक आमी गोंय सन्मान करता आनी तांचे जी कला आसा तांकां आमी तितलेच तोखणाय करतात. अशेंच एक कलाकाराक मेळपा खातीर आयज आमी आयिल्ले आसा. पेडणे भाग तसो कलाकारांनी खूब आशिर्वाद आशिल्लो असो भाग आसा कलाकारां खातीर. आनी पेडण्या भागांच्यान आमकां भरपूर अशे कलाकार मेळिल्ले आसा, तांची याद आयज सुद्दां आमी करतात. अशेंच एक कलाकार आमच्या बरोबर आयज आसा. ह्या कार्यावळीन तांकां घेता आसतना म्हाकाच खूब उमेद भोगता. आमच्या बरोबर वैष्णवी रघुनाथ जोशी बाय आसा, जाका भरतनाट्यमान बालश्री आनी बालभूषण हे पुरस्कार फावो जाल्ले आसा परफॉर्मिंग आर्ट्सान. खरंच खूब खोस भोगता आयच्या ह्या आमच्या प्रोग्रामान तुका आमी तुज्या कडेन उलयता आसतना. बट पयलीं सांगपाक सोदता आमचो हो प्रोग्राम मातसो आयचो पॉलिटिकल म्हणपाक सोदता, कारण आतां इलेक्शन येवपाचें आसा. ताज्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी विचारपाक सोदता. बट कलेच्या निगडीत कांय प्रश्न म्हाका विचारपाक जाय आशिल्ले. तुमचें घर हांगासरूच आसा, म्हणजे देवळाच्या सायडीकूच तुमचें घर आसा. फाटले 4 वर्सां जर पळयत जाल्यार किंवा 5 वर्सां कले क्षेत्रांत तुज्या वाठारांत किंवा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें बदल दिश्टी पडटा तुका, किंवा कितें जावपाक जाय आशिल्लें तें जावंक ना, किंवा तुका खंत भोगता, कितें आसा? खरें म्हटल्यार कोरोना खातीर 2 वर्सां तर कलाकारां खातीर खुबूच वायट गेल्ली हें आमकां खबरूच आसा. पूण म्हाका दिसता की कलेचें माहेर घर म्हटल्यार जे गोंया खातीर गोंयच्या कलाकारा खातीर ज्यो गजाली जावपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो म्हाका तरी दिसना की जाल्ल्यो आसात, किंवा खंय तरी आमी कमी पडटा. मागीर तें नाटक आसूनी, संगीत आसूनी किंवा नृत्य आसूनी. नाटकाच्या मळार गेल्यार नाटकां जाताच, पण नाटकाचें जें प्रशिक्षण आसा ते कॉलेज डिग्री आतां जाल्ली आसा. म्हणजे रियली अप्रिशिएट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा एंड आर्ट एंड कल्चर की तांणी डिग्री कोर्स केल्लो आसा. पण तरी आसतना भुरग्यां खातीर म्हणजे नाटकाची उमेद उत्पन्न जावपा खातीर ज्यो काही कार्यशाळा जशे की भायल्या राज्यान घेतल्यो गेल्यो वता तश्यो खंय तरी जावंक ना. आणि विशेषतः गांवगिरे वाठारांत म्हजे सारक्या मोरजे किंवा पेडण्या सारक्या भागांत आमकां हांगासून पणजे किंवा म्हापशा वचप इतलें सोंपें न्हय. स्पेशली जेन्ना आवय बापूय दोगूय कामांक आसतात तेंच्या भुरग्यांचें कितें, ती बसीन इतलें ट्रॅवल करूं शकना आनी इतलें सेफूय फील करना. सो त्याच्या खातीर गांवांत एटलिस्ट प्रत्येक तालुका लेवलाचेर तरी अश्यो कार्यशाळा जावपाक जाय. तशेंच नृत्याचें म्हटलें जाल्यार हांगासर डान्स फेस्टिवल्स बी जायनात. नाटकाचें तरी म्हटल्यार गांवांनी नाटकां जातात. निदान सणा वेळार तरी तांकां एक परफॉर्मन्स करपाचो चान्स ऑर स्टेज मेळटा. पण क्लासिकल डान्स शिकपी म्हणजे गोंयांत ह्याच वर्सा अनेक पदकां हाडली आसात क्लासिकल डान्सर्सांनी. मागीर ते कथ्थक आसूं, भरतनाट्यम आसूं, पण खंय तरी ते भरतनाट्यम किंवा जी आमची इंडियन क्लासिकल डान्स स्टायल्स म्हणटा आमची परंपरा आसा ती गांवांत पावोवपा खातीर खूब जण झडटा. हांवूय तातलें एक म्हणटलें हांव. पण आमकां परफॉर्मन्स करपा खातीर एक स्टेज मेळना, किंवा ती प्रशिक्षण दिवपा खातीर सरकारान प्रत्येक कलाकाराक गांवांत ती कला पावोवची हाचे खातीर कितें तरी आदार दिवपाक जाय. ऑर एटलिस्ट सम क्लासीस जशें की बालभवन आसा ऑर कला अकॅडमी खूब बऱ्या रितीन थंय प्रशिक्षण दिल्लें गेल्लें वता. पण तशा प्रकारचें शिक्षण हे तालुका वळार ऑर गांवांत पावोवचें हें म्हजी सरकाराक विनंती आसा, आनी तें जाल्लें ना.
तर म्हाका दिसता की हे तूं सध्या उलयतना मोरजे ह्या भागांतले उलयता की हांगासर जाय तशें प्रशिक्षण पाविल्लें ना. जे कोण घेतात ते भायर वचून घेवपाचो प्रयत्न करता. एक मातसो आनी एक मुद्द्याचेर येता हो, कारण आतां इलेक्शनूय जावपाचें आसा. फाटलीं कांय वर्सां हांगासर BJPचे MLA आसा जे पयलीं काँग्रेसीच्या टिकेटीचेर गेले, मागीर थोड्याच दिसांनी BJPच्या टिकेटीचेर फुटून BJPच्या टिकेटीचेर लढले. आयचे पॉलिटिक्स मोरजे पुरती म्हणटा किंवा मांद्रे ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे म्हणटा कशें पळयतात तूं? आयचे पॉलिटिक्स म्हणजे उलोवपाचें गेल्यार खरेंच जशें की आमी पळयता पक्षांतर जाता. एक म्हणजे आमी जेन्ना डेमोक्रेसी म्हणटा तेन्ना आमी वोट करतना 2 गजाली आसता. एक तर आयडियोलॉजी आसता आनी आदलें केल्लें गेल्लें काम आसता. पूण आतां म्हाका दिसता ते दोनूय उरूंक ना. बिकॉज एक आयडियोलॉजीचेर वोटींग दिल्लें जाल्यार तो मनीस पार्टी चेंज करता. मागीर खंय तरी आमी मत दिल्लें आसतना आमी दुखावले गेले वता. डेवलपमेंटाच्या नांवा खातीर पक्षांतर जर तुमी करता जाल्यार तशें डेवलपमेंट दाखोवपाक जाय. म्हणजे खंय तरी पक्षांतर करप हें चुकीचें किंवा बरोबर हेतून हांव पडना. पण तें जर केलें, जर तुमी म्हणटा की डेवलपमेंटा खातीर केलें, तर तशी डेवलपमेंट दाखोवन दियात जाल्यारूच आमी परत तुमकां वोट घालपाचें चिंततले. सो एक प्रश्न तुवें सारको हांगासर काडलो की आमदारांनीय सांगलें आनी ताच्या कार्यकर्त्यांनी सांगलें की हां एक विकास करपा खातीर चेंज करपाक गेला, पार्टी चेंज केली आनी आमी सरकार पक्षाच्या पार्टीन आयले म्हणून. विकास दिश्टी पडटा तुका जाला? म्हाज्या तरी मतान म्हाका ना म्हणचें पडटलें. कित्याक म्हाका तरी कितें फरक दिसूना जितलो जावपाक जाय आशिल्लो. कारण सत्ताधारी पक्ष हो राज्यान आनी राष्ट्रीय मळारूय आशिल्लो. ताका लागून बरेच डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जावं शकतले आसले, स्कोप आशिल्लो, पण म्हाका दिसना ते जाले. बरें, यूथ रिलेटेड विचारचें गेलें जाल्यार आयज काल तुका दिसता की यूथ जे आसा ते खंयचे जे कॅन्डिडेट आसता तांच्या कांय गोश्टींनी भुलतात आनी तांच्या वांगडा वयतात, कारण स्वताची एक आयडियोलॉजी युथांनी दवरूंक ना हें दिसता तुका? डेफिनेटली. कित्याक आयज आमी पळोवंक गेल्यार खंय तरी यूथ वोट घालता तुजें काम करतले ह्या आश्वासनार किंवा खंय तरी टेम्पररी जे कितें तरी इन्फ्लुएन्स मेळटा तांकां, जे ज्यो अनैतीक गोश्टी तांकां दिल्ल्यो गेल्यो वतात ड्युरींग द इलेक्शन्स. सो ताचे खातीर भुलून तांच्या वांगडा काम करता किंवा ताका मतां दिता तें खूब चुकीचें आसा. कारण एज अ यूथ आमी फ्युचर फोरसायटेड आसपाक जाय जाल्यारूच. म्हाका दिसता की खूब बरी गोश्ट पॉयंट आवट केल्ली आसा. हांव डायरेक्टली सांगपाक सोदता, थोडे जाण सोरो किंवा बाकीच्या गोश्टी खातीर जर भुलतात जाल्यार ही चुकीची गोश्ट आसा. आनी तुमी 4 जाण मेळून म्हणटात की हां आमचे 4 जाणांचो ग्रूप आसा किंवा 5 जाणांचो ग्रूप आसा, आमकां इतले पयशे दी, जाल्यार हो तुमी खंयच्या हक्कान मागता आनी मागीर खंयच्या हक्कान उलयतात की ह्या सरकारान पाड केलें म्हणून. ही तुमचो दोश आसा, हे विचार करा. तुमकां स्वताचो जर स्वाभिमान आसा न्ही जाल्यार ह्यो गोश्टी करूं नाकात. जेन्ना केन्ना अशें जेन्ना करतले तेन्ना ह्यो गोश्टी याद दवरा की आपल्याक स्वताचो स्वाभिमान आसा. आपूण ह्या सोऱ्या खातीर, ह्या पयशा खातीर भुलचो ना किंवा नोकरे खातीर भुलचो ना. नोकरी जाय कॅपॅसिटीचेर आपूण घेतलो. एक गोश्ट म्हाका तुका विचारपाक जाय, थिएटर्स बीन आसा लागीं तुमच्या प्रॅक्टीस करपा खातीर? ना, तेंच हांव म्हणूं सोदतालें की आमकां खंय तरी प्लॅटफॉर्म मागीर तो प्रॅक्टिसी खातीर आसूं, वर्कशॉप्स कंडक्ट करपाक आसूं किंवा परफॉर्मन्सा खातीर आसूं, तें कांयच हांगासर लागीं. तुका जर प्रॅक्टीस करपाक जाय, परफॉर्मन्स करपाक जाय, खंय वयचें पडटा तुका आतां? सद्या तरी जशें गणेशोत्सव मंडळ बी आसता तांच्यो ज्यो स्टेज अवेलेबल आसता किंवा देवळां आसतात तांचे म्हणजे देवस्थानाचेर आमी डिपेंड उरता. सो कले खातीर अशें थिएटर कांयच ना हांगासर? ना. सो म्हाका दिसता हे जे MLA आतां आसा किंवा जावन गेले तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली आनी तुमी स्वता रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय की आमी चुकले म्हणून. तेन्नाच जर तुमकां जर मातशें दिसता बाबा आमी चुकले, ह्यो गोश्टी करूंक ना, जाल्यार तें सांगा आनी फुडें सरा की आमी चुकले म्हणून. अशें न्ही की आमी खूब कामां केल्या आनी बेश्ट्यो कामां दाखोवं नाकात. रस्ते करप किंवा ह्यो रस्ते सुद्दां बारीक रस्त्याचे स्ट्रेच करप किंवा कामांक आमी कोणाक तरी लायले, हाज्या पेक्षा सार्वंगीण विकास जेन्ना म्हणटा तेन्ना हांगासरली जी नाट्य क्षेत्रांतली किंवा म्युजीक क्षेत्रांतली किंवा नृत्य क्षेत्रांतले जे लोक आसा, जे कम्युनिटी आसा, तांकां कितें केलें हो प्रश्न जर तुजे कडेन आसा, आन्सर आसा जाल्यार नक्की ह्या आन्सराचेर फुडें येवन सांगचें पडटलें केन्ना ना केन्ना तरी. आमी सध्या हरमल मदल्या वाड्यार आसा आनी जायती प्रतिक्रिया आमी बदलच्यान आयकल्यो, समजल्यो. खुबशे जाणांच्या मनान राग आसा, सगळ्यो गोश्टी आसा. कितें कामां जाता ते सगळे विचारपाचो प्रयत्न आमी करता. आमच्या बरोबर 2 मानेस आसा. तुमचें नांव? माझे नाव सुरेश खावणेकर. सुरेश बाब. आणि
महादेव गावडे. महादेव, म्हाका सांग, आतां हांव मातसो फाटल्यान वयता. आमी सुरवात मातशें फाटल्यानच्यान करा. 2017 इलेक्शन जालें. आमी गोंयान खूब कडेन पळयतात आनी अशें केन्ना जावं ना की बाबा गोंयचो मुखेलमंत्री हांकां पराभव केलो असो. कितें आशिल्लें मनान लोकांच्या की एक मुखेलमंत्री आनी सिटींग MLA पराभव करता आसतना कित्या खातीर अशें जालें अशें दिसता? कारण लोकांकडे एक दुर्लक्ष जालो आसतलो मुख्यमंत्र्याचो की त्याची अख्ख्या गोंयाची जबाबदारी असल्यामुळे गावातल्या लोकांचेर दुर्लक्ष जालां आसतलो. ताका लागून लोकांनी त्याचो पराभव केलो. आणि डेव्हलपमेंट हो केल्लो, सरान डेव्हलपमेंट नासना, डेव्हलपमेंट कामांय केल्ली आसात, पण जो लोकांकडे संपर्क दवरूंक जाय आसलो तो जालो ना. त्यामुळे लोकांनी त्याचेर एक हे केल्लें. लोकांकडे संपर्क जो आसता प्रत्येक आमदाराचो तो कदाचित उरोंक नासतलो. तुमकां कितें दिसता? जे आमच्या मित्रांन सांगला ते अगदी बरोबर दिसता. पण कितें जालें की तेंचेर जबाबदारी व्हडली आसली, संपूर्ण गोंयाची जबाबदारी आसली आणि तेतून तारेवरची कसरत करची पडली तांकां. आणि ते फेस करता करता तेंचो समाजाच्या हेचेर लोकसंपर्क मातसो कमी जालो, कळ्ळें न्हू. त्या कारणान ते कितें हे जालें, एक हवा कशी जाली आणि तेतून ते कमी संपर्कान कमी पडले. ताका लागून तांकां मातशें पराभवाक फेस करचें पडलें. आतां जे आमदार आसा ते काँग्रेसीच्या टिकेटीचेर तेन्ना निवडून आयिल्ले. अकस्मात काँग्रेस सोडून ते BJPन गेले आणि BJPच्या टिकेटीचेर निवडून आयिल्ले. कितें आशिल्लें लोकांच्या मनान? एक मनीस म्हणून सोपटे सर बरो आसा की लोकांक समजून घेता, सगळ्यांची हे संपर्कान रावता सगळ्यांच्या. आणि जे कामां जावंक जाय जाल्यार सत्तेन येवपाची गरज आसा, ताका लागून ते सत्तेन गेले BJPच्या. सो आमी होप धरता की कामां ही हेच्या फुडें जावंक जायी जाल्यार तांकां बरें आजून काम करचें पडटलें. सद्या हांगासर आमचो हो बेल्ट हा तो टुरिजमाचो बेल्ट आसा. सो हांगासर आमकां 90% हे रशियन टुरिस्ट येतात की इंटरनॅशनल टुरिस्ट येतात. आमकां इंडियनांचो हांगासर चडसो बिजनस जायना. हांव एक टॅक्सी ड्रायव्हर. सो म्हाका दिसता की हांगासर इंटरनॅशनल टुरिस्ट येत जाल्यार आमकां खंय तरी बिजनस मेळटा. सो आमचेर सद्या खूब संकट येयल्लें आसा. गव्हर्मेंट एक कितें मिटर हाडटा, एक गोवा मायल्स एप हाडलेले आसात, खूब कितें कितें हाडलेले आसात. सो आमकां गव्हर्मेंट सद्या खंयच हेल्प करिनात. आनी उलट आमकां ह्या पॅन्डेमीक टायमाक ते मिटर घाल म्हणटात आनी खूब हॅरेसमेंट करतात. जे वयता थंय आमकां खूब हॅरेसमेंट चालू आसात. सो हे सरकारान हेचेर मातसो खंय तरी कंट्रोल करपाचो की फुडलें जर इलेक्शन हांकां जिखोवंक जाय जाल्यार आमच्या सारक्या सामान्य लोकांक हेल्प करपाक जाय. ते कशें जेन्ना जेन्ना वारो येता तशें तशें सगळें चित्र सगळें बदलता. तेन्ना इलेक्शना पयलीं आमकां खूब आश्वासनां दिता, आमी हें करता तें करता कितें. आतां जशें इलेक्शन येता तशें हे गव्हर्मेंट सांगता की तो कितें विशय आहा तो तुमचो आमी पळोवया उलयता. जेन्ना आमी आझाद मैदानाचे 18 दीस आमी हे मोर्चा गेल्लो तेन्ना आमकां एका खंय आमदारान हे दिवंक ना की आमच्या सपोर्टानूय रावंक ना आणि आमकां एक दीस विचारूंक ताकायत ना. 18 दीस आमचे धंदो बंद, गाडये बंद. आमी आमचें पोट हे सद्या टुरिजमाचेर चलता. जेन्ना सोपटे काँग्रेस सोडून BJPन गेले तेन्ना सुद्दां ताणें म्हणून दाखयलें की आपूण उदरगती खातीर, विकासा खातीर गेला. विकास जाला? विकास तसो पळोवंक गेल्यार जाल्लो आसा. पूण काही यूथ जे आहा ते नाराज आहा. कारण तांकां मेन प्रश्न आहा कितें, जॉबाचो. ते जॉबाचो प्रश्न 10,000 जरी जॉब दिता म्हणून सांगले तर ते अजून तशें सुटोंक ना, सुटोंक जाय तशें सुटोंक ना. त्या कारणान यूथ थोडो नाराज जाल्लो आहा. सोपटेबाईन जी हेची कामां केल्यात आमची टुरिजमाची, ती बरीचशी कामां केल्यात. पूण काही लोक नाराज असतातच न्हू. सगळ्यांची सगळी कामां 100% जावं शकना. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ते काँग्रेसीसून जे BJPन येयले ते पयलीं BJPन आसलेच. काही कारणाचो काहीतरी कारण असलें ताका लागून ते परते तांकां वचचें पडलें काँग्रेसीन आणि परतून ते BJPन येयले. पूण जे तेंच्यांनी पळय प्राथमीक पासून ते आसले BJP, ते झाड लायल्ले तेंच्यांनी, तेंची वळख दवरली की बाबा हें आमीच लायल्ले झाड आमी करपाचें ना. आणि हेतूनच रावन ह्या BJPनूच रावन कितें तरी उदरगत जावं शकता आणि जॉबांचो प्रश्न सुटोवं शकता ती तांकां खात्री आसली. आणि हे खात्री घेवनूच ते फुडें सरल्यात. आणि तेंचे जे हे आसा ते कार्य सद्या चालू आहा, जोमान चालू आसा. विकास जाला?
विकास जाला अशें म्हणू शकना आनी जावपूय अशें ना म्हणला. एक 50-50 जाला आनी खुबशे अशें जावपाचें आसा. म्हणजे आतां एक रोडांची सारकी बॅड कंडिशन हांगासर जाल्ली आसा, कारण की पावसूय खूब पडलेलो आसा. की होप की हो इलेक्शना पयलीं हे सगळे जातले अशें आमी गृहीत धरता. बरं, विकास म्हणटा आसतना खंयचे जर 3 गोष्टी तुमकां याद जातात ज्यो सोपटेन फाटल्या 4 वर्सांनी केल्या, खंयच्यो याद जाता? ते एक टुरिजमाचे जे हे आसा डेव्हलपमेंट आहा ते बरेचशे डेव्हलपमेंट जाल्लो आहा. त्याच्या नंतर सार्वजनीक जे खंय देवळाचें सौंदर्यकरण आनी जे लायटीचे फोकस जाय आसले ते कितलेशे तेणी प्रत्येक देवळा टेम्पला कडेन घातलेले आसात. बट ते बिचर तेणी लक्ष दिल्लो आहा. आनी जी हेची आमचे शेकां बद्दल पब्लिकेक जे आठाळो येताला त्या बद्दल त्यांनी बरेचशे लोकांक हेल्प केल्ली आसा. हांव म्हणना 100% विकास जाला, पूण ते प्रयत्नान आसात आनी आमकां खात्री आसा ते 100% तेतून सक्सेसफूल जातले आनी आमी तेंचे कडसून करून घेतले फाटल्यान लागून. म्हाका सांग, आतां फुडलें इलेक्शन जावपाचें आसा, अशें आसा की हांगासर BJPचे 2 जाण आसा उमेदवार, काँग्रेसीचे 2 जाण आसा, MGP आसा, गोवा फॉरवर्ड आसा, अपक्ष आसतले. कितें दिसता, कितें जातलें इलेक्शन? कितें सांगूंक शकना की हे फावटी मातशे खूब टफ आसात. उमेदवारी खूब नांवां आयकूंक येता, अजून कितें शुअर ना, पूण हे फावटी मातशें खूब गाजतलें इलेक्शन हे. आमी सध्या हरमल हांगासर आसा आनी आमचे बरोबर आनी एकटे मानेस्त आसा. तुमचें नांव? प्रणव परब. प्रणव, एक प्रश्न तुका विचारपाक सोदता. आतां 2017 जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना एक गोश्ट आख्ख्या गोंयाक उत्सुकता आशिल्ली आनी एक रिजल्ट जो आशिल्लो तो खूब लोकांक म्हणजे एक सरप्रायज असो आशिल्लो की एक CM, गोंय राज्याचे CM आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडले. कितें आशिल्लें रिजन? एक्चुली पळोवंक गेल्यार हे लोकांक सरप्रायज आसलें, पूण मांद्र्यान जो तो उलयतालो की अशें जावपाचेंच आसा. कित्याक तेन्ना जो हें आसलें जे तिडक आसली आनी अशें जातालें की गोंयान फूल हें आसा पूण मांद्र्यानूच कांय जायनासलें. डेव्हलपमेंट जावं आनी कितें जावं, जॉब्स जावं, सगळ्याक जातालें, मांद्र्यान जायनासलें. आनी मांद्र्याचो CM आसल्यान ती एक तिडक आसली. आनीकूय खूब फॅक्टर्स आसले. आनी दुसऱ्या सायडीन हो विनेबलूय कॅन्डिडेट आसलो, सगळ्यांक दिसतालें. आनी तेन्ना कॉन्टेकानूय बरो तेणी हें केल्लो, लोकां वांगडा हें केल्लें बरें. आनी पार्टी हें जाताली, BJPक सगळें हें विटलेलें, काँग्रेस जाय आसली. सो सगळे फॅक्टर्स मेळून एक हें जाल्लें. पूण सरप्रायज बाकीच्यांक आसलें तें, पूण मांद्र्यान चडशे उलयताले की हें जावपाचें आसा. बरें, तुवें म्हटलें की BJPक विटलेलें आनी काँग्रेस जाय आशिल्ली. दयानंद सोपटेक जेन्ना 2017 पयल्या फावटी जेन्ना निवडून हाडलो, काँग्रेस म्हणून निवडून हाडलो की दयानंद सोपटे म्हणून? दोनूय आसपाक शकता. कित्याक चड आसतलें काँग्रेस म्हणून आनी एक आसतलें एक तेच्या अगेन्स्ट एंटी आसलें म्हणून जे CM आसले सर पार्सेकर सर, उडोवपाक जाय म्हणून तें आसतलें. आनी एक दयानंद सोपटे म्हणून तोय फॅक्टर आसतलो. कित्याक सामको आमी हें करूंक शकना, कित्याक पार्टींतल्यान त्या पार्टीन ह्या पार्टीन येवन हें निवडून येवप म्हटल्यार तें कोणूय करूंक शकना. म्हाका सांग, ताच्या नंतर तांणी काँग्रेस सोडली आनी BJPन आयलो. एक तुवें म्हटलें की काँग्रेस म्हणून निवडून हाडलेलो, एक बिट्रे आशिल्लो लोकां खातीर, लोकांचो एक फसवणूक केली अशें कितें आशिल्लें त्या टायमार? एक्चुली आसले, उलयताले लोक तशें, इलेक्शना पयलीं उलयताले की ना वचोंक येना अशें तशें हें तें. पूण लोकांनी दाखोवन दिलें की लोक आसा म्हणून तेच्या निवडून येयलो न्हू. सारकें. लास्टाक लोकांनी मत मारल्या उपरांत सोपटेक म्हणून मत मारला. आतां ते मागीर BJPक जिखून येवं किंवा काँग्रेसीक जिखून येवं, म्हाका दिसता सोपटेक म्हणून मत मारला हें तर नक्की सिद्ध जाता तातूंतल्यान. म्हाका सांग, आतां जेन्ना पळयता तूं, अशें सांगलें की उदरगती खातीर गेलो, विकासा खातीर गेलो. विकास जाला? विकास आतां पळोवंक गेल्यार आमचें सगळें तशेंच आसा. ही आतां हो विकास आमी आतां हांगासर बसल्या पळय, हो विकास, पूण मेंटेनन्स कांयच ना. आतां हे बेंचर आमकां पानां काडून बसचें पडलें पळय. आतां निकती पानां काडल्या आमी आनी बसल्या. विकास केलो, फुटपाथ केली, तो मेंटेनन्स करूंक जाय तेजी न्हू. आनी ही पळय हांगा सोंपली, तेच्या फुडें आमकां रस्तो येना, फुडें हें जाता, रोड ब्लॉक्स कितलींशीं वर्सां जालीं आतां. हांगासरले आमचे भुरगे सांजचे येता आनी सिजनाच्या टायमार गाडयो सोडयता, बायक काडून सायडीक दवरप. आनी कितें लायटीचें आतां लायट यो वा चालूच, हें चालूच आसता. लायटीचो इशू खूब फेस करचे पडटा. फेस करता. फाटल्या दिसांनी ते हेका लागून जालें, सायक्लोनाक लागून, दॅट इज अ डिफरंट थिंग. ते जाता, पूण तेच्या खातीर सुद्दां आमी रेडी रावपाची गरज आसा न्हू. खबर आसा आमकां सायक्लोन जातलोच केन्ना तरी. नेचर जाल्यार आमी वाट लायल्या नेचराची, आमीच वाट लायल्या. तो नेचर आमचेर परतोन येतलोच केन्ना तरी. आतां जालो आनीक 6 म्हयन्यांनी जावपाक शकता. सो आमी पयलींच रेडी रावूंक जाय, प्री एक्टीव आसूंक जाय आमी, की बाबा अमकें जालें जाल्यार जनरेटर जावं आनी कितें त्या गांवांन एक तरी एटलिस्ट लोकांक उदीक मेळटा तशें तरी.
हांगासर लोकांनी भाड्याचे जनरेटर्स हाडून टाकयांनी उदीक चडयला. कसो प्रॉब्लेम आसा हांगासर? उदकाचो प्रॉब्लेम आसात हांगासर. 16,000 लिटर फ्री खंयच्यान मेळटले तुमकां? फ्री नाकात म्हणटा हांव, उदीकूच दिया. पयशे आमी भरता, इतल्या म्हारग लायट भरता आमी, जर बील लायटीचे बिलां, पेट्रोल इतलें म्हारग घेवन आमी गाडयो चलयता. हे पळय गाडयो चालूच आसा पळय, उदीकूच दी, पयशे आमी भरता, बिलां दिया चालू दवरात. कट सोड, फक्त उदक दिया, पयशे भरता आमी. हय, फक्त उदक दिया. आमकां हांगासर आतां पयरान येता उदीक. आमचो वाडो आसा पयरान उदीक, तें सुद्दां दिसाक 1 वर. टँकर येता सोमारचो आनी बेरेस्तारचो, आमकां टँकर येता, थंय राव टँकराक जॉब टाकी भरून घे, पावता उदीक. आमी करता कशें करून. हांव विकान एकदां टँकर विकतो घेता, घेवचोच पडटा. 5,000 लिटर्स उदीक विकतो घेता. ही परिस्थिती म्हाका दिसता खंयच्या वाड्याचेर ही परिस्थिती चड करून ही आतां हांगा टिट्या वयल्यान सकयल गेलो न्हू, बामण भाटी मेरेन, थंयच्यान ती पायपलायन बारीक आसाचे रिजन हांवें विचारलें, जेईक विचारलें खूब जाण, बारीक आसा म्हणटा, पूण ती चेंज कोणूच करिना. कितलेशे आमदार येयले, कितलेशे हे जाले, चेंज करिना. ती पायपलायन व्हडली घालूंक जाय ना, कितें तरी सोल्युशन करूंक जाय, नाल्यार बोरींग मारा. ते वयर खंय तरी एकी कडेन खंय बोरींग मारून तांकां सेपरेट हें केलां खंय, सो तें सॉल्व जालो उदीक. म्हाका दिसता एक गोश्ट बऱ्या तरेन सांगली तांणी की आतां आमी फुकट उदकाचें उलयता, एटलिस्ट उदक फुकट सोडा, उदक पावयात. आमी पे करता म्हणटात ते, पूण उदक पावयात तरी खरें. आनी उदक म्हळ्यार एक हक्क कसो आहा आपलो, जगपा खातीर उदक जायत आसता. आनी तेच जर पावना साधन, म्हणजे इतलें उदक जर पावना जाल्यार आनी उदरगत खंयच्या हितूंतल्यान पळयतले आमी. आमी सद्या केरी बीच आसा थंय पावल्ले आसा, आनी ही बॉर्डर आसा, आनी ताच्या ते दुसऱ्या सायडीक आमकां तेरेखोल दिश्टी पडटा, थंयसरूय वयतले आमी. तांची सुद्दां लोकांची एक वेगळी समस्या आसा, ती जाणा जावन घेवपाचो प्रयत्न करतले. पूण सद्या हांगासर येवपाचें कारण विकास हांगासर जाल्लो अशें म्हणटा. पूण ते विकासाची परिस्थिती कितें आसा ती आमी पळोवया. ही रिटेनिंग वॉल आशिल्ली हांगासर, एक वॉकिंग जो ट्रॅक आशिल्लो हांगासर, ताजी हालत पळोवपाक शकता तुमी. जे कन्स्ट्रक्शन हांगासर जाल्लें ते कितल्या वायट परिस्थितीचें आसा हें तुमकां हांगासर दिश्टी पडटा. आनी अशा तरेचें जेन्ना कन्स्ट्रक्शन जाता तेन्ना ताका जिम्मेदार कोण आसता हें सोदून काडपाची गरज आसा. कितलेशेच पयशे, कितलेशेच कोट्यांनी पयशे ह्या असल्या प्रोजेक्टा खातीर आमी घालतात. आनी जेन्ना अशे प्रोजेक्ट्स अशे व्हांवून वयता, एका वादळान 2 पावसान जेन्ना व्हांवून वयता, तेन्ना ताजी परिस्थिती कितें ही आमकां दिश्टी पडटा. हे पयशे आमच्या टॅक्साचे, हे पयशे अशे वेस्ट जाता जाल्यार हाजो जिम्मेदार कोण आसतलो, जाल्यार ते विचारपाची गरज आसा. जेन्ना खंयचोय कॅन्डिडेट तुमच्या दाराचेर येता तेन्ना हे सगळे प्रश्न विचारपाक जाय. जेन्ना तूं उदरगत करतलो तेन्ना ताजी क्वॉलिटी कितें आसतली, रस्तो बांदतलो जाल्यार ताजी क्वॉलिटी कितें आसतली, कारण त्या क्वॉलिटीचेर तुजो रस्तो कितली वर्सां येतलो हें सुद्दां थारतलें. सो त्या खातीर ह्यो गोश्टी विचारपाचो प्रयत्न कर. आनी अशे तरेचें काम जेन्ना तुमकां दिश्टी पडटा जाल्यार ते तुमच्या MLAच्या नदरेक हाडून ताका प्रश्न करात. कारण तुम्ही जेन्ना प्रश्न करतले तेन्नाच गोश्टी खूब सारक्यो जातल्यो हे लक्षांत घेयात आनी प्रश्न करपाक शिकात. तुमचो कोणूय जर रिप्रेझेंटेटीव आसा, तुमचो पंच, सरपंच, MLA, ZP, ताका प्रश्न करपाक शिकात की बाबा ह्यो गोश्टी कित्याक सारक्यो जायना. तिरेखोल हांगासर आसा आनी आमचे पंच हांगासरले स्थानीक पंच जे आसा तांचे कडेन आमी उलोवया. आग्नेलो बाब, खुबशे प्रश्न आमी उदलच्यान लोकां कडल्यान आयकताले. सगळ्यान पयलीं हांव सुरवात करता आसतना फाटल्यान वयता मातसो, कारण हांगासरले जे आमदार लागतात ते BJPचे आसा, दयानंद सोपटे, जे पयलीं काँग्रेसीन आशिल्ले. कितें दिसता अशे आमदार जेन्ना फुटोवन दुसऱ्या पक्षान वयता तेन्ना एक बिट्रे जाल्या सारकें दिसता, कितें आसता? ना अहें दिसता, पूण तो तर आमकां आतां ही बरीं कामां तर करी जाल्यार आतां तो त्या पक्षान गेला BJP, म्हणजे आपणाक ती काँग्रेसान कामां जायना म्हणून तो BJPन गेला. सो ती आतां कामां तर लोकांची फुलफील केली जाल्यार एक लोकांचे प्रश्न सुटले. एक धर आमचे एक आतां लायक तेरेखोल बीग इश्यू इज अबावट इलेक्ट्रिसिटी. आमकां महाराष्ट्रांतसून लायट आहा, ती लायट तर आमकां गोंयसून मेवली आनी तो कटपट करता. आनी बाय ऑक्टोबर म्हणून आमकां सांगलें तेणें मेवपाची आहा म्हणून. ती तर आमच्या गांवांक एक तर दिली जाल्यार व्हडल्यांतलें व्हडलें काम जातलें म्हणून हांव जजमातां. आतां न्ही 60 वर्सां जालीं गोंय लिबरेट जावन, कित्याक उरले ही सगळीं कामां? हांगासर हॉस्पिटल ना, हांगासर स्कूल ना, लायट महाराष्ट्रांतल्यान घेवची पडटा, कितें आसतलें रिजन? ते आतां म्हाका दिसता जाल्यार चेंजींग ऑफ आतां पळय हे डिफरंट मिनिस्टर आतां तूं सांग काँग्रेसांतलो येता BJPन हे, म्हणजे म्हाका दिसता हे चेंजीस जाले काय म्हाका दिसता तांकां एक सर्टन टायम मेळना ह्यो गजाली करपाक. सो
तो एकूच मनीस तर सारको रावत आनी आतां त्याच पक्षांसून तर सगळें करीत जाल्यार ही म्हाका दिसता सगळीं कामां लोकांची ही जी हान ती सगळीं कामां जातलीं लोकांची. या पूण म्हाका सांगा इलेक्ट्रिसिटीचो इशू दर फावटी तुमकां इलेक्शनाक आयकपाक येता आमी करतले म्हणून? हय, गेली बाय इलेक्शनाकूय आमकां सांगलेलें, म्हणजे तेणें काब्रालानूय सांगलेलें आमकां जी तुमकां लायट दितली म्हणून. ड्यू टू कोवीड पॅन्डेमीक आमी सजमतां तें करूंक जावंक ना तेंचे कडेन. सो तेणें आतां सांगलां बाय ऑक्टोबर तरी तुमकां लायट दिता म्हणून आमकां. हय, गोंयसान ही खूब बरी गजाल समजा जाली ही गजाल ऑक्टोबर पर्यंत आनी जावपाक जाय. हे गोवोरमेंटान लक्ष घेयात. फक्त इलेक्शना टायमार हांगासर वोट मागूं नाका. आनी म्हाका दिसता ह्या फावटी जेन्ना इलेक्शन जातलें प्रत्येक घरान तुमकां हो स्वर आयकपाक येतलो की हां आपली काम आमकां इलेक्ट्रिसिटी कित्याक मेळोंक ना. म्हाका दिसता हे लोकांनी विचारपाची गरज आसा आतां प्रत्येक फावटी येता तेन्ना. दुसरी गजाल हांगासर हॉस्पिटल किंवा स्कूल ना. हॉस्पिटलाची गरज म्हाका दिसता खूब आसा कारण लॉकडावना टायमार तुमकां फक्त एकूच बाय रोड जो हे आसा तो महाराष्ट्रा डायरेक्ट आनी डायरेक्ट फेरीबोट. त्रास जाताले तुमकां? हय, एमर्जन्सी त्रास जातालो. आतां पळय कोवीड टायम आमकां डायरेक्ट सारकें एमर्जन्सी जाय जाल्यार आमकां बांबोली वयचें पडटालें. देर वॉज नो आनीक ऑप्शन ना जालें. सो आतां एक जें पेरने आतां एक आमच्या फाटल्या आमच्या हेणें व्हडलें हॉस्पिटल बांदलां. सो पूण तें आजून कंप्लीट जावंक ना. सगल्यो गजाली तर आतां तेका हातलान तर आतां फुडें तर आतां आमच्या ह्या बाईन आमच्या तर केलें आनी तें तर हॉस्पिटल कंप्लीट जालें जाल्यार म्हाका दिसता आमकां ह्याच गांवच्याक न्हू पूण आख्ख्या पेडण्या म्हालांक तें सो बरें पडटलें. हय, पूण हांगासर जेन्ना कितें प्रॉब्लम जाता तेन्ना तुमकां त्रास जाता बीन पेशंटांक हॉस्पिटलान व्हरपाक बीन? हय, नॅचरली आमकां एकूच एक म्हणटात तें आमकां क्लोजस्ट म्हणटा तें आहा तें महाराष्ट्रान रेडी जावं शिरोड्या एमर्जन्सी डॉक्टर. नाजाल्यार आमकां फेरी क्रॉस करून आमकां पोलतडी वयचें पडटा. हो बाय ब्रीज नाव. पॉप्युलेशन कितलें आहा? पॉप्युलेशन रावंड अबावट 300. आनी वोटर्स? वोटर्स 175. या आनी इतले वोटर्स आसा पॉप्युलेशन आसा जाल्यार हांगासर एक बारीक हॉस्पिटला सारकीच जर तुमी वेवस्था कितें करीत जाल्यार म्हाका दिसता हांगासरल्या लोकांक तशी कितें आसा हांगासर वेवस्था तशी? कांयच ना. वेवस्था कांय ना. फाटले तरी एमएलए खूब हांगासर पावून आशिल्ले पूण आतांचो एमएलए येता म्हणून अशें आयकलां हांगासर. येता खुबश्या फावटी विचारतात प्रॉब्लेम बीन आहा ते. हय, हांगा व्हडले प्रॉब्लेम म्हणजे कितें आतां एक जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज कोणाक ना हांगा. इट गव्हर्मेंट भुरगे आतां आदीं तरी भुरगे आमचे शिकोंक नासले पूण आतां चडशे भुरगे शिकलेले आहात. इवन IIT पासून शिकलेले आहात पूण जॉबलेस आहात. कोणाक ना. आतां भुरग्यांनी एप्लाय केलां. सो प्रायवेट आनी गव्हर्मेंट जॉब आसा हांगासर कोणाक? ना, एकूय भुरगो आजून गव्हर्मेंट जॉबाक ना. आतां इतलीं वर्सां जालीं तें आमी सरकार आतां मागला. आतां आमची भुरग्यांची कामां करता म्हणून सांगल्यान तेणें. ओके, एक गजाल तिरेकोलची म्हाका खरेंच अभिमानान सांगची अशी दिसता. आमी जर गोंयकार म्हणून जर आमी म्हणटा न्ही जाल्यार आमचो गोंयचो पावर कितें आसता पळय तो तिरेकोलच्या लोकांनी एका काळाक बऱ्या तरेन एग्जाम्पल दिल्लें आसा आनी तेंचें फळ आतां तांकां मेळटा अशें आयकपाक आयलां. एका टायमार एक लिडींग हॉटेल हांगासर येवपाचें आशिल्लें आनी त्या हॉटेलाक अपोज करून पुराय गांव एकठांय रावन ना म्हणजे ना हे जर सांगपाची ताकद तांचे कडेन आसा जाल्यार हाज्या सारकी मोठी गजाल आनीक ना. आनी ताचो फायदो आयज तांची भुमी तशीच उरलेली आसा, तांचो गांव इंटॅक्ट उरलेलो आसा, तांच्यो जमनी इंटॅक्ट उरलेल्यो आसा आनी हो फायदो आयज तांकां मेळटा. कितें जाल्लें म्हाका तो इन्सिडंट जाय कारण तुमी गांव एकठांय रावन एका कॉर्पोरेट एक व्हडलें ऑफीस कॉर्पोरेटर आशिल्लो ताका तुमी अपोज केले, एक व्हडले हॉटेलाक अपोज केले आनी तुमी जिखले सुद्दां. कितें आशिल्लें ते तेंच्यांनी पयलींच ना म्हटल्यार ह्या गांवाची सारकी खबर काडूंक ना. ते सांगताले हांगा कोण ना म्हणून आमकां पयले हे जागो दिलो म्हणून. देर वे नो टेनंट्स इवन. जेन्ना तेंच्यांनी पयशे इन्वेस्ट केले तेन्ना तांकां कळलें की हांगा गोवन आयलें की ते हांगा ह्या गांवान जायते हे जमनीन टेनंट आहात म्हणून. सो ते एका मनशाक फुसलोंक लागले पयशे घेवन हे करून. अशें थोड्या मनशांक फटयले तेंच्यांनी. हय, तुमच्या पांयान केन्ना करूंक ना म्हटल्यार आमी करूं. अशें तेंच्यांनी बोगस सेल्डीड करून तांकां फटयले. पूण आमी जे उरलेले आहाल्यो न्हू तेंच्यांनी युनायटेड रावल्यो आनी एक आमची सत्मा आहा संघटना ती आमी संघटनाच्या आदारान आमी झगडल्यो आनी आमचे ते एक जाण आदी आमचो म्हाज्या आदीं पयलो फ्रांसीस बाब आसलो, फ्रांसीस रॉड्रिगीज तो आसलो, तो प्रेजिडंट आसलो. आतां हांव आहा. तो तेणें ही लढाई फुडें गेली. फुडें आमी आमच्या सांगाता आमी वचून खूब झुजल्यो. लोवर डिविजनाक आमच्यो केसी हो आमचो प्रसाद शहापूरकार झगडटालो. ह्या भावान आमकां एडवोकेटान आदार दिलो. त्याच्या आदारान आयज आमी ह्या गांव
आमचो एक आमकां एक जैतिवंत जालो आनी तांकां आमी हे लिडींग हॉटेल म्हणून इतले वर्सां झगडटाले आमचे वारी तांकां आमी हायकोर्टाची पायरेर चडोवंक दिले आमकां सोडूंक ना आमी ताका आनी आयज ते बँकक्राफ्ट जाले आयज तांकां ताकद ना ह्या गांवांत परतून स्टेप करून घेवपाक सो ते आतां बँकाक रीणकारी जाल्यात सो आतां फुडें कितें करतले ते आमच्यान कांय सांगूंक जायना पूण आमचो हो एकवट आजून पासून तसोच रावतलो आमी जुमणी दिवपाचे वतीन आमकां ना तुमी म्हळें की त्या टायमार खुबशे तुमचे जे भावूत आशिल्ले ते सुद्दां हे लढ्यान खुबशे सामील जाले तांकां सुद्दां लुकसाण भोगचें पडलें हय हय हेका लागून जाय तें लुकसाण म्हणजे कितें फॅमिली वायज हें जालें म्हणजे प्रेशर घालूंक लागले ते तेणें इकली जाल्यार तुवें इकूची पडटली अहे गांवान एका फॅमिलीन प्रश्न हें जाले त्या टेन्शनान बाबडे केशी झुजोन आमचे 2-3 जाण भाव सारके आपलो जीव पासून तेंच्यांनी हें केलो वारोवचो पडलो हय ह्या टायमार सारको हे 3 जाण भाव सारके आमचे एक टेन्शनान खंय मेले एक डॉमिनीक दे तिराकोल एक आमचो साल्वादोर रॉड्रिग्स म्हणून आनी आमचो फ्रांसीस रॉड्रिग्स हे फकत गांवच्याच हेतून रमलेले आसले ह्या हेतून दूख भोगता आतां त्या वेळार आनीकूय आमी दूख भोगता तो उगडास येयलो काय खरेंच आमकां दूख भोगता आनी अशें दिसता जी चळवळ तेंच्यांनी चालू थेयल्ली आनी आमचो गांव राखोंक ते फुडें सरलेले तेच प्रमाणे आमी आमचे आतां हात सगळे म्हाजे बारोबरचे जावं सतमाचे मेंबर ते आमी म्हणटा आनी आमचे गांव भावूय आहात ते म्हणटात एक आमी आतां आदीं तर चुकल्या जाल्यार आतां ह्या फुडें तरी आमी केन्ना चुकच्यो ना आनी आमी आतां सगळे एक मेळून आमचो गांव राखया जें कितेंय जावं आमकां पयशे नाका पूण आमचो गांव जावं कित्याक ह्या गांवा असलो गांव ना मतदार राजा ही कार्यावळ सोंपयता आसतना म्हाका खरेंच खूब खोस भोगता आयच्या ह्या वेळार आमी अशा गांवांत ज्या गांवांत आमकां खूब कितें शिकपाक मेळ्ळें आयज तिरेकोल हांगासर ही कार्यावळ सोंपयता आयज पूण एक लक्षांत दवरात परत एक फावट सांगता इलेक्शन लागीं पावलां तशें खुबशे लिडर येतले तुमचे कडेन जायतीं आश्वासनां दितले तुमच्या भुरग्यांक एक शिकयात गव्हर्मेंट नोकरी दिता पयशे दिता किंवा इलेक्शनाच्या आदले दिसा पार्ट्यो दिता सोरो दिता ह्या गोश्टी कडेन जर तुमी वचत न्ही जाल्यार फुडल्या 5 वर्सां म्हाका दिसता तुमकां कसलोच हक्क नासतलो खंयच्याच गव्हर्मेंटाक कितें वायट करता बरें करता जाल्यार उलोवपाक लक्षांत दवरात डेव्हलपमेंटाचेर वोट दियात डेव्हलपमेंट म्हणटा आसतना ते स्वताचे न्ही जाल्यार आपल्या गांवाचे पळयात गांवांत कामां सारकी जाल्ली आसा तुमकां उदक हॉस्पिटल नोकऱ्यो किंवा रस्ते लायट हे सगळ्यो गोश्टी जर सारक्यो मेळटा जाल्यार ती पयली पळयात तुमचो जो कंटेस्टंट आसा तो तुमचे कडेन एक्सेसिबल आसा काय ना तो पयली पळयात ह्यो सगळ्यो गोश्टी पळोवनूच वोट मारपाचो प्रयत्न करा इतलो तरी म्हाजें सजेशन तुमच्या खातीर आनी तुमचे वोट विकूं नाकात मतदार राजा प्रोग्रामाचें नांव दवरलां कारण मतदार हो सदांच राजा उरतलो आनी तो राजा आसा हें तुमच्या मतीन घालात तुमचे कडेन ती पावर आसा वोट मारता आसतना फक्त इतलें लक्षांत दवरा की आपूण कितें तरी देशाची उदरगत करता आमचे गोंयची उदरगत करता हे विचार करून स्वताच्या मनाचेर एक विश्वास दवरा आपूण जें कितें करता तें बरें करता आनी बऱ्या मनशाक वोट करतलो म्हणून लक्षांत दवरात ह्यो सगळ्यो गजाली आनी आयज ह्या कार्यावळीन मांद्रे जे मतदारसंघ आसा तातूंतल्यान जायते लोकांच्यो प्रतिक्रिया तुमच्या फुड्यान हाडल्यो लोकांक कितें दिसता कितें जाय कितें नाका खंयसर कितें जाला ह्यो सगळ्यो गोश्टी तुमच्या मुखार हाडपाचो एक बारीकसो प्रयत्न आसा आनी परत आमी येतले पळयतले कितें आसा लोकांचे जे मूड आसा ते बीन आमी पळोवपाचो प्रयत्न करतले पूण आयज आमी हांगासर थांबता आनी म्हाज्या फाटल्यान जो व्यू दिश्टी पडटा फ्रॉम तेरेखोल आमी हांगासर आसा जायत्यो गोश्टी आनीकूय उलोवपाचें आशिल्लो पूण टायमा खातीर आयज आमी टाटा बाय बाय म्हणपाक सोदता थँक्यू व्हेरी मच देव बरें करूं तुमी आमच्या कडेन रावले म्हूण थँक्यू